मार्कूचें शुभ वर्तमान पयलो आवेसवोर 35 वोळ आनी सकाळचे पारार ते दीस उजवाडचे आदीं तो उठोन भायर सरलो आनीक एका एकसुरे सुवातेर वचोन तो मागणें करूंक लागलो. थंय तो मागणें करूंक लागलो. पयलें, कोणें मागणें केलें. दुसरें, केन्ना मागणें केलें. तिसरें, खंयसर मागणें केलें. चवथें, कशें मागणें केलें. ह्या 4 विशयांचेर आतां आमी नियाळ करपाचो प्रयत्न करुया. सगळ्याकीन पयलें, कोणें मागणें केलें. स्वामी जेजू क्रिस्त. स्वामी जेजू क्रिस्तान मागणें केलें. स्वामी जेजू क्रिस्ताकूय मागणें करचें पडलें. एक विशय हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आमच्या जिवितांत आयज कितें कोश्ट ना. तुमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम ना. तुमच्या फॅमिलींत प्रॉब्लेम ना. कामाच्या सुवातेर प्रॉब्लेम ना काय. तुमच्या कुडींत भलायकेन प्रॉब्लेम ना काय. बिझनेसांत प्रॉब्लेम ना काय. तुमचे बरोबर रावता पळय त्या लोकां मदें भुरग्यांक लागून प्रॉब्लेम ना काय. शिक्षणा विशीं प्रॉब्लेम ना काय. अशें तो आमी बारकायन पळयत जाल्यार तुमच्या जिवितांत कितलेच प्रॉब्लेम आसतले. खरें म्हणल्यार ह्या प्रॉब्लेमाचें मुख्य कारण कितें तुमी जाणो. मागणें करिना म्हणून जेजू क्रिस्तान आपल्याच्या शिश्यांक म्हटलें, तुमी ताळणेन पडचे न्हू म्हणून जागे रावात आनी मागणें करात. तुमी ताळणेन पडना जावच्याक सैताना मुखार बागोवन ताचे आधीन जावचें न्हू म्हूण. त्या पासत जागे रावन मागणें करून पळयात. जेन्ना पळय आमी पळय सैताना मुखार बागोवता पळय तेन्ना आमकां तो कोश्टान, त्रासान आनी आमकां दुयेंसान, पयशाचे बाबतीन आनी ओकमानान आमकां ओडून वता. अशें ओडटा पळय तेन्ना ते सैतानाक बागोवंक उपकारना म्हणून आमी मागणें करूंक जाय. आमकां बळ जाय जाल्यार आमी मागण्याचे झुजारी जावचे. त्या दिसा जेजू क्रिस्तान शिश्यांक म्हणलें, तुमी जागे राहात आनी मागणें करात. तुमी ताळणेन पडचे न्हू म्हूण. तुमी ताळणेन पडचे न्हू म्हणून मागणें करात. ना, मागणें करूंक ना. फकत बोडाय केले. कसले बोडाय केले. तुजे पासत मरोंक आमी तयार आसा. येस, शिश्यांक ती आशा आसली कितें जेजू पासत आपल्याचे जीव पासून ते भेटोंक तयार आसा. अशी तांचे आवंडे आसले. जे आवंडे आसले पळय ते बरे आसले. जेजूचो आपल्या प्राणांतल्यान मोग केलो आनी ताच्या पासत वगत येयल्यार आपलो तो जीव पासून दिवंक तयार. अशे तांचे आवंडे आसले. पूण तसले आवंडे ते करूंक पावले काय. तेन्ना पळय सैनीक आयले. जेजूक ते घेराव घालता. एक एक करून सगळे पळोवन गेले. जीव दितलो म्हणटा पळय तो पेद्रू पासून धांवन गेलो. पेद्रून जीव दिता म्हणल्यार पळय तेन्ना उरलेले उगी रावंक ना. ताणें म्हणलें, आमी जीव दिवंक तयार. जाल्यार जीव दितले म्हणटा पळय ते इतली व्हडली बोडाय कोत्ताले पळय थिंगासर ते पळोवन कित्याक गेले. कित्याक अशें घडलें. कित्याक उबे रावंक ना. कित्याक ते उबे रावंक पावंक ना. मागणें करूंक ना. मागणें करूंक ना पळय त्या पासत जेन्ना पळय ते ताळणेन पडले पळय ताळणेचे पळय मुखामोल करूंक ते पावंक ना. जे आवंडेता पळय कोण ज्ञान ते करूंक पावंक ना. वय हेंच आयज आमची आशा तुमची आसा की सर्वेस्पराचो जिवाकीन सुबेज मोग करचो. संपूर्ण रितीन जेजूक आदारीत जावचो. संपूर्ण रितीन ताच्या मोनाचें जावचें. सोमयाचोच पाटलाव करचो. दर एक विशयान सर्वेस्पराक महिमा मेळची. सोमयांकूच मान दिवचो. ताजे इच्छे प्रमाणे जिवंक जाय. तो आशेता ते प्रमाणे आमी पवित्र जिवंक जाय. तो आशेता ते प्रमाणे आमी मागण्यान मुखार सरचें. तो आवंडेता पळय तितून देवाचें उतरान ध्यान करचें. तो आवंडेता पळय आमचे सोर भोंवतणीच्या लोकां सांगातान सुसेगाद शांतीन आमी जिवंक जाय. तो आवंडेता पळय ताणें आमचे हातांत दिला पळय ती सगळीं कामां बरे भाशेन आमी करून उदरगत आमकां मेळची म्हणून ही आमची आशा जावन आसा. आमची नदर बरी आसची. आमची कूड पवित्र आसची. आमचे उलोवपाचे बरें आसचें. हें सगळें आमचे आवंडे आसात. पूण कित्याक हे सगळे आवंडे आमचे पुरे जायना काय. कित्याक आमची जीब ती आमच्याच ताब्यान कित्याक ना. आमचें तें आयकोना. कित्याक आमचे दोळे आमच्याच आधीन ना. कित्याक काय आमची कूड आमी आवंडेता पळय त्या भाशेन वावर करिना. कित्याक तुमच्या जिवितांत तुमी आवंडेता पळय त्या भाशेन पवित्रपण तुमचे नदरेन तुमकां तें दिसना. कित्याक सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तुमी जिवंक पावना. कित्याक तुमची ती गोवाय ती इतली अचूक आसता. ताचें कारण तुमी जाणा एकदम सोंपें.
सोमी सांगता पळय तें आमी ताजेर ध्यान दिना पळय त्या पासत. कितें म्हणलें सोमयान? तुमी ताणेन पडचें न्हू म्हणून तुमी जागे रावन मागणें करात. तेन्ना पळय मागणें करूंक सांगलां. मागणें करिनासतना पळय ते न्हिदोंक गेले. दुस्मान देरेपेंतूच येवन थिंगासोर गेरो घातलो. दुस्मानाचे मुखामळ करूंक पावंक ना. उलयले ते उतराचेर ते गोट रावंक ना. थिंगासून पळोवन गेले. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी उतर दिता आनी तितून आमी चुकता. लोकांक आमी उतर दितात, देवाकूय उतर दितात आनी सोबेनूय आमी थिंगासोर उतर दिता. पूण कितें तरी जाता आमी दिला पळय तें उतर आमी पाळिना. तेजें कारण कितें? मागणें ना म्हणून ते पासत. मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत जोयत मेळटा. मागणें आमकां ओत्मीक रितीन सारकें थीर कोत्ता. मागणें पळय जें आमी चिंता आनी जे भाशेन आमी वावुरचें पळय ताका तें बळ दिता. आनी त्या पासत आमच्या जिवितांत जायते प्रॉब्लेम आसा. ताजें कारण कितें तें? ज्या भाशेन आमी मागणें करूंक जाय त्या भाशेन मागणें करिना. आयज जरी तुका तें प्रॉब्लेम वसोंक जाय जाल्यार त्या पासत आमी कितें करचें? आतां कोर्टीन प्रॉब्लेम आसा आनी कोर्टीन तो थिंगासोर तें प्रॉब्लेम भायर सरोंक जाय जाल्यार त्या अदोगताक पयशे दिवंक जाय. पयशे दिना तुजे वाटेन तो रावचो ना. तुजे कुडीन दुयेंत आसा आनी ते दुयेंसाक पेकोणी जाय जाल्यार तुका वखद जाय. तुवें तपासणी करची पडटा. पयशे जाय. जायत्या लोकांक शिरवी जाय. थोडे लोक थिंगा मोदें रावन एजंट कशें तुका हांव शिरवी दितोलें म्हणटा. आमची सर्वीस चार्ज आमकां 50,000 दी वो 25,000 वो 1,00,000 अशें दी म्हणून जायते फावटी ते थिंगा अशें म्हणटा. ब्रदर एक एजंट मेळ्ळो आसा. म्हाका शिरवी दितलो म्हणटा. 1,00,000 मागता म्हाजे लागीं. तूं 500 म्हाजे लागीं थिंगा मागणें कर. वय आयज तो शिरवीस जाय जाल्यार कोणाक तुरी थिंगासो शिरवीस? पयशे दिना आसतना थिंगा शिरवीस मेळोंक कठीण जाल्लें आसा. शिरवीस जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटा. बरी भलायकी जाय जाल्यार थिंगासर वखदांक कितलेच पयशे मोडचे पडटा. कोर्टीन केसीक पासून थिंगासर पयशे मोडचे पडटा आनी शेतान पासून बियो घालपाक थिंगासर ते पयशे थिंगा मोडचे पडटा. आयज कसलेय प्रॉब्लेमांत कितें ना कितें तरी आमकां थिंगासर देस्पेस करिनासतना तें प्रॉब्लेमाचो उपायच मेळ्ळो ना. जायते फावटी आयज मनीस कितें चिंता जाणाय? सर्वेस्पर ना जाल्यार पासून काडटा. पूण पयशे आसत जाल्यार म्हजें सगळें प्रॉब्लेमाचें समाधान मेळटलें. हें सारकें आसा काय? आमच्या देशांत एक मनीस आसा ताचें नांव जावन समालिया. तो 1 करोडपती किंगफिशर एरलायन्साचो मारीक आसलो. एकदम व्हडलो करोडपती. पूण इतलो व्हडलो करोडपती तो आयज शांतीन आसा काय? ना. विजय माल्याचो मनीस इतलो व्हडलो करोडपती शांतीन आसा काय? ना. तो टेन्शन 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 टेन्शन. जायते फावटी मनशांक दिसता कितें पयशे मेळल्यार सगळे थिंगासर उपाय जातले. तशें न्हू तें. जाल्यार कितें काय म्हूण आमचे प्रॉब्लेमाचे उपाय? सर्वेस्पर मागणें. आयज तुजे जायते प्रॉब्लेमाचें कारण मागणें ना म्हणून. आनी जरी तो त्या प्रॉब्लेमाचो उपाय आसत जाल्यार मागणें करचें. ह्या पासत एके वेळाचेर जाकोबाक सर्वेस्पण अशें म्हटलां. आतां आमी इसायास पुस्तक ताचे 40 आनी 3 हांवें 22 वड आनी ताची पयली लायन हांव वाचतां. जाकोब तुवें म्हजे लागीं मागणें करूंक ना. इस्रायल तूं आतां बेजार जाल्लो आसाय आनी वय जायतीं जाणां आमी आतां बेजासावन आसा. वेगवेगळे गोश्टींक लागून आमी थिंगासर बेजासावन जाता. कित्याक आमी थिंगासर बेजासावता? कित्याक आमी मागता पळय तें आमकां मेळ्ळो ना. जायती मिनूत केली. मिनूत करून तूं शिकलो पूण तुका तो रँक मेळोंक जाय. तुका तो रँक मेळोंक ना जाल्यार तूं सारको बेजार जालो. आनी तुका आतां लोन घेवपाक तूं लोन मेळटलो म्हणून तूं जायत्या बँकांनी गेलो. लोन दिता पळय ते एजंट तुका जायती आशा तुका दिता. रोखडेच लोन मेळटलें अशें म्हटल्यार तूं भरोसो दवरलो. जायते प्रयत्न केले. तुका तो लोन तुका मेळोंक ना. मागीर कितें घडटा? तूं बेजार जाताय. तुजे दुयेंसा पासत तूं खंयच्या हॉस्पिटलांत वचोंक ना म्हणटा पळय तें ना. तूं खंयच्या दोतोराक मेळोंक जाय म्हणटा पळय तें ना. खंयचे वखदां तुवें घेवंक ना ती ना. आतां इतले कोशिश केला आसतना पासून तुका पळय तुजें तें दुयेंस सारकें जायना. तूं कितें जातलोय? बेजार जातलोय. त्याच भाशेन पळय तूं सर्वेस्पराच्या हाजीर पळोवन येताय आनी तुका जाय पळय त्या भाशेन तुका आतां तो जाबाब मेळना म्हणून तेन्ना तुका कशें दिसता? तेन्ना तुका सारकें बेजार येता. जाकोब इस्रायल तुमी बेजार जाल्या न्हू? आयज आमचे मदें कोण आसा काय? ब्रदर हांवें मागणें करून हांव बेजार जाला. ताजो अर्थ म्हणल्यार
तूं अशें म्हणटा कितें हांव मागणें कोत्ता पूण सर्वेस्पर उतर दिना, तो उगीच आसा ना अशें न्हय तें. तुमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जें तुमी मागोत सर्वेस्पर तुका दितलो, पवित्र पुस्तक म्हणटा. जोना थिंगासर 15 थिंगा आतां आमी वाचुया पळोवया 7 आनी 8 वड. जरी तूं म्हजें थंय ठिकाण कोत्ता आनी म्हजें उतर तुजे भितर ठिकाण कोत्ता, तूं जें कितें मागतलोय तें तुका हांव दितलो. म्हजे बापाची मोहिमा तातून की तुमी अदीक फलादीक जावची. तेन्ना तुमी म्हजे शिश्य म्हणटले. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमी फलादीक जावची. सर्वेस्पराची इच्छा तुमचे कामान फळ हाडचें, तुमच्या बिझनसान तुमी फलादीक जावची, तुमचे कामार तुमकां बेसांव मेळचें. हें सर्वेस्पर आवडटा. हे सर्वेस्पराचे उद्देश. जेजू क्रिस्तान अशें म्हटलां, तुमी म्हजे भितर म्हणल्यार आमी सर्वेस्पराचे भितर तिकोण घेवंक जाय. तुमचे भितर देवाचें उतर आमचे भितर आसूंक जाय. तुमचे भितर म्हजीं उतरां तीं आसल्या उपरांत आतां आमच्या काळजांत देवाचें उतर आसा अशें चिंतात पळय. आमी जें कितें मागतलें देवाचे उतरा प्रमाणे मागतले, सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे मागतले. जायते फावटी आमी म्हणटा देव सर्वेस्पराची इच्छा कितें प्रश्न करता न्हू. देवाचें उतर नको म्हटल्यार आमी देवाची इच्छा पासून नको. देवाची खोशी म्हणल्यार देवाचें उतरूच देवाची इच्छा आनी ते पासत देवान म्हणलें तूं म्हजे भितर, हांव सांगता तें म्हजीं उतरां तुमचे भितर आसत जाल्यार तुमी मागता पळय तें हांव तुमकां दितलो. तुमी सारकी फलादीक जावची ही म्हजी आशा. तुमी आतां बेजार जाल्या म्हज्या भावा, बेजार जाले भयणी, मातशें तूं आयक. जें की तूं सर्वेस्पराची मागताय तें सर्वेस्पराची खोशी आसा काय? देवाचे उतरा प्रमाणे आसा. उतरा प्रमाणे आसत जाल्यार सर्वेस्पराची इच्छे प्रमाणे आसा. सर्वेस्पर दितलो, भरपूर तुका दितलो. कित्याक हीच ताजी इच्छा जावन आसा. तुमी फलादीक जाता पळय तेन्ना बापाक मोहिमा मेळटा. तुमी फलादीक जाता तेन्ना सर्वेस्पराक खुशालकाय भोगता. जुजे फलादीक जावचें म्हणून देवाची खोशी. दावीद राजा कसो अभिषेक जावचो म्हणून देवाची ती खोशी. तोंडणे पिरायेर दावीद ताका राजाचे अभिषेक जाल्या उपरांतूय सुमार 13 वर्सां सुबेज ताका वाट पळोवची पडली. सोजमली तुमी पळय सर्वेस्पर जें तुका आशा दिता पळय जें दिवंक सोदता, जें लिपोवन दवरलेलें आसा, जें तुका मेळचें आसा तें तुका मेळच्याक पाशयें सोंसणीकाय एकदम गरजेचें हें तूं विसरो नाकाय. सुमार 16-17 वर्सांचो आसतना दाविदाक सामुएलान राजाच्या रुपान अभिषेक केलो. पूण 13 वर्सां पर्यंत दाविदाक वाट पळोवन रावची पडली. जायते कोश्टांतल्यान तो पासार जालो. जायते अवघड ताच्या जिवितांत आयलेले आसा. जायत्या दुस्मानाचे पळय ताका मुखामोल करचें पडलें. पूण हें सगळें दाविदाक तयार करता. कित्याक पासत पळय जी पदवी देव ताका दिवचो आसा पळय ती बरे भाशेन ताणें सांबाळची म्हणून. आनी हे 13 वर्साचे कोश्ट आनी त्रासाचो पळय तो हो वेळ आसलो. हो ट्रेनिंगाचो वेळ ताजे कामाक आयलें. 17 वर्साचो जुजेक पळय थिंगासर सोंपण दिश्टी पडलें. दीस चोंदणी नोकेत्रां जुजेचे मुखार सोरपडटा म्हूण सोंपण पडलें. ह्या सोपण्याचो पळय अर्थ पळय त्या वेळार ताका गमोंक ना. त्या सोपना विशीं ताणें आपल्या भावांक सांगलें पळय ते तेजेर जेलस जाले. हें सोपण सांगता पळय तांकां सोजमोंक ना, ते रागार जाले. 17 वर्साचो आसतना पळय जुजेक सर्वेस्परान त्याचो उद्देश ताका दाखयलो. ताका सांगलें पळय एक दीस येवचो आसा पळय तुजेच गोरचेचो लोक तुज्या मुखार ते आदारीत आसतले. तुका एका उंचल्या पावंडेर सर्वेस्परान ताका ताजे एक दर्शना वरवीं जुजेक कितें सांगूंक जाय पळय तें सांगलें. पूण रोखडें जालें तें जावंक ना. 30 वर्सां जायी पर्यंत म्हणल्यार आनी एक 13 वर्सां पर्यंत. आनी दाविदा विशीं पासून पळय ताका जें बेसांव दिवचें आसा पळय तें कन्फर्म केलें. पूण तें मेळचे खातीर ताका वाट पळोवची पडली. पूण तो वाट पळयता पळय तेन्ना ताका तयार तो जाता थिंगा सर्वेस्पराचें जें विशेश बरें आसा तें. पिशापणान वागून तें तो सांडचें न्हू म्हणून आत्मीक सारके मॅच्युरिटीन तें बरे भाशेन तें करचे खातीर ती तयारी जावन आसा. 13 वर्सां पळय आतां जुजेक पासून पळय जें स्वप्न दाखयल्लें पळय तें स्वप्नान ताका तयार करपाक. पूण रोकडोच थिंगा जुजेक उंच काडूंक ना. पूण जुजेक थिंगासर कितें ताका ती चाल कशी पडली. ताका पळय ती आतां एक नोकर जालो. तो उपरांत तो चाकर जाल्या उपरांत त्या घराचो अधिकारी जालो.
आनी तेज्या उपरांत ताका अन्याय करून ताका प्रिझावान घातलो आनी त्या प्रिझावानूय आनी प्रिझावानी पासून ते जेलरान झुजाक थिंगासोर सगळे कैदींचेर पळय ताका अधिकारी कोत्ता स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप. त्या बोंडकोणीन ताका एक खबर आयली केन्ना 13 वर्सां धुमाळ्यान पासर जाल्या उपरांत परिक्षेन पासर जाल्या उपरांत ताजी तपासणी जाल्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत तो पास जाल्या उपरांत झुजाक देशाचेर राज करपाक प्रधानमंत्रीच्या रुपान थिंगासोर देवान उजार केलो. आतां उगडास दवरात म्हजें मागणें सर्वेस्पर आयकोना तो म्हाका जबाब दिना. हांवें कित्याक मागणें कोरचें? कित्याक हांवें देवाच्या आजीरपणान वाट पळोवची? ह्या भाशेचे प्रस्न कोरचे न्हू. कित्याक कशें हांव म्हणटा तूं कोत्ताय तें मागणें देवाचे उतरा प्रमाणें देवाची इच्छा प्रमाणें आसत जाल्यार सर्वेस्पर खरेंच तुका जबाब दितलो. तुजे सोजमिकायेचे वयर तूं मागताय पळय ताजे कून व्हरतें तुका तो जबाब दिवच्याक. तुज्या बापाक खुशालकाय भोगता हो विसरो नाकाय. एक प्रस्न जरी तुजो पूत डॅडी तूं येता आसतना एक बरी रिमोट कंट्रोल कार तूं घेवन यो अशें म्हणटच तूं कितें कोत्तलें पळय. म्हाकाय 2 जाण पूत आसा. जेन्ना पळय ते ल्हान आसले 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सांचे आतां सुमार 10 वर्सांचे पळय ते आसले. जेन्ना हांव विदेशाक वयता दुसऱ्या प्रांतान वयता पळय तेन्ना चड करून भुरगे म्हाजे लागीं चाय मागिनात. पूण बापाच्या रुपान म्हजी एक आशा आसा. कितें ती जाणा? वयता आसतना कसलो तरी फ्यो व्हरचो. कसले एक रिमोट कंट्रोल ती कार आसूं वो हेलिकॉप्टर आसूं वो कितें एक बरी वस्त व्हरची पळय ही म्हजी आशा. आतां तुमी चिंतवात आतां हांव ह्या वेळाचेर एका फेवाच्या शॉपार वयता. खूब वगत थिंगासोर हांव सांगतालो. कित्याक? आनी आतां फेव आसा पळय थिंगासोर कितें पळय सोय आसा पळय तें 10 रुपयांची वस्त म्हणून हांव पळयतालो थिंगासोर. अशें तूं म्हणशें ना तशें न्हय. पूण कित्याक वेळ सारी पळय हांव म्हज्या भुरग्यांक थिंगासोर कितें बरें तें बेस्ट आसा पळय तें दिवच्याक पळय. जेन्ना तांकां दिता पळय तें खुशालकाय भोगोंक जाय. ते सरप्रायज जावंक जाय. तांकां खुशालकाय भोगोंक जाय. हें चिंतून हांव जायतो वेळ सादतालो. हें हांव तुमकां कित्याक सांगता तुमकां खबर आसा? एक बापूय आसून आमच्या भुरग्यांक हांव इतलें बरें दिवंक सोदतां आनी तो एक सरप्रायज जावंक जाय तशें दिवंक जाय. ते खुशाल भोगूंक जाय तशें म्हाका दिवंक जाय. आनी हें एका बापाच्या रुपान हांव आशा कोत्ता. म्हज्या आनी तुज्या पासत आपणाचो जीव भेटयला पळय तो सर्वेस्पर जेन्ना तुका आनी म्हाका बेसांव दिवंक सोदता बेश्टे सवायची बेसांव दिवंक सोदता ना तशें न्हय. तो तुका उत्तम आसा तें बेसांव दिवंक सोदता. तुमकां उगडास दिता दावीद एक गवळी आसलो. ताचे भावांनी ताची नाटकाय केली आनी दर एक वेळार ताच्या भावांनी ताका सोदतो आसतना तरी दाविदाक देवान थिंगासोर कितें केलो? देशाचेर इस्रायलाचो राजा कोण केलो. झुजाकूय आपल्याच्या भावाक कळयल्यान थिंगा त्रास मेळ्ळे. ताजो अपमान केले. ताचेर जळटाले. तांच्या पाड खामा पासत तांणी ताका विकून दिलो. पूण आयकात जेन्ना वेळ आयलो पळय तेन्ना झुजेचे पळय आनी दाविदाचे प्रमाणीकपणा पासत तांकां उंच पावंडेर पावयता. प्रमाणीक मनशाचे बेसांवांनी एक शाराची वाड जाता. भावा भयणांनो सर्वेस्पर तुमकां बेसांवांनी भरूंक सोदता. उत्तम आशीश तुमकां तो दिवंक सोदता. पूण ते मेळचे खातीर ती तयारी तुमी केल्या काय? जरी तुमी तुमच्या पुताक एक कार घेवंक सोदता जाल्यार ताका ड्रायव्हिंग येवंक जाय न्हू. तो ड्रायव्हिंग शिकोंक ना जाल्यार तूं कित्याक ते कार घेताय? तुजो पूत थिंगासोर बायक जाय अशें तो म्हणटा. लायसन्स आसा? ना. कित्याक ना? तो शिकोंक ना लायसन्स ना. खंयचो बापूय ताका कार विकती घेवन दितलो? आतां पूत आपल्याक बायक जाय म्हणटा पळय आनी ती बायक आतां हँडल करपाची तयारी ताणें करूंक जाय न्हू. आनी ते कोणें लायसन्स आसोंक जाय. तेन्नाच बापूय ताका बायक दितलो. तयारी ना जाल्यार बापूय पळय जें दिवंक सोदता पळय दिवंक पावचो ना. आयकात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो जें तूं आवडटाय जें तूं मागताय तुका तो दिना ताका वेळ लागता. ताचें कारण सर्वेस्पराक दिवच्याक स्टॉक ना अशें न्हय. सर्वेस्परा लागीं बेसांवां उणी जाल्या अशें न्हय. ताज्या बेसांवांक कांय शीम ना. तूं जें आवडटाय सर्वेस्पर तुका दिवंक सोदता पूण दिल्यार तें हँडल करपाक ती ओतमीकाय तुका अजून मेळोंक ना. तूं जें आवडटाय तो तुका दिवंक सोदताय पूण जरी तर तें तुका दीत जाल्यार पळय तुका तें मॅनेज करपाक तुजे भितर ओतमीकाय ती मॅच्युरिटी अजून तुजे भितर येवंक ना.
त्या पासो सर्वेस्वर वेट करता हें स्वत आनी एक पाटी तुमकां उगडास दिता पळय आमचे जिवितांत जायते पासो ते प्रॉब्लम आसा ताचें कारण आमचें मागणें ना पळय तसलें आमचें जिवीत. जाल्यार एक पयसो पासून दिनासतना कांयच पयशे दिनासतना पळय जें तूं मागताय पळय ताचें समाधान आसा. थोडो वेळ पयलें सांगून तुमकां उगडास आहा पळय संवसारांत खंयचेय प्रॉब्लम तर ते काबार करूंक जाल्यार कितें ना कितें दिसपेच करचें पडटा. पूण सर्वेस्परा कडल्यान तुका समाधान मेळोंक जाय जाल्यार ₹1 पासून मोडची गरज ना. फुकटूच तूं सर्वेस्परा कडल्यान तें समाधान तुका मेळटलें. हें सत्य. वर्त्या पवित्र सर्वेस्परा बापा आमचे मागण्यांचें आमचे पवित्र जिविताचें बापा तूंच आमचो आदार जावन आसा. तूंच आमचें उदाहरण. सोमयाचो सोमी तूं आनी तूंच सकाळचो उठोन तूं मागणें करूंक गेलोय. आमी जें उतर दिता पळय ताजेर गोट रावना आनी आमकां आतां आनी कितलें मागणें करची गरज. बापा तुजें पळय तें शिश्य थिंगासर ताणेन पडलें कित्याक मागणें करचे वेळार मागणें करूंक ना आनी त्या पासून आयज आमी थाणयेन पडटा. ताणेच्या अधीन जाता आनी सोकला पडटा तें कारण मागणें करचो वेळ आसा पळय तेन्ना मागणें करिनात. मागण्या वरवीं सगळे परिस्थितीचें समाधान हें खरें आनी ताचें सोत जाणा जावंक आनी ह्या मुखार मागणें करता तशें आमी जिवचीं. सकाळच्या फांट्यार उतरून मागणें करूंक बापा तूं आमकां शिकय. एकसुरे रावन आमी मागणें करपाक आमचे सांगाता राव आमकां तूं शिकय. मागण्याचे झुजारी कशें पवित्र जावंक फलादीक जे येता पळय तांच्या भाशेन म्हाका आनी आमकां सगल्यांक तूं बापा तयार कर. आमच्या जिविताचेर बेसांव घाल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.